प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वा अध्याय पहिले तावन 8वें वाक्य. हांव करी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावर्ण बेडयता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे वेणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तशें जाल्यार सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. हांगासर जेजू स्पश्ट तरान सांगता. ह्या विशयी जायते फावटी आमी आयकलां, नियाळ केला. जेजू सांगता तुमी म्हजे सांगता आसल्यार तुमी फळ दितात. कशें जेजू सांगत आसचें म्हणलें की सवाल. जेजू सांगत आसचें म्हणल्यार कशें? जेजू सांगता रावचें जाल्यार कशें, ताका एक उदाहरण दिवन आमी प्रारंभ करया. ह्या चिंतपाचो, ह्या नियाळाचो आराम करया. आमी सगळ्यांनी टेलिपती म्हणल्यार आयकलां गे. टेलिपती मोती तावन मोती उलोवचें मुस्ताणांनी आयकलां, थोड्यांनी आयकोना. टेलिपती म्हळ्यार हांव कितें चिंता तें आनेकले कळटा आनी आनेकलो कितें चिंता तें हांव चिंता. मुस्तुपटी आमी सांगता तुका आत्तां सायबा तुजो उड आसकटलो मात तूं हांगा येवन पावलय म्हणटा. आत्तां सायबा तुका फोन केले मात खरी जे म्हण चिंतनांत तुजें फोन आयलें सायबा म्हणटा. थोडे फावटी म्हणटा आमच्या भुरग्याक कलेंगी जाल्ल्या वेळार भुरग्याक म्हणटा हां तुका अशें जाता म्हण म्हाका कळ्ळें. सकाळीं जावन म्हजो जीव आपणे मूड डिलिव्हरी जावन आसलो म्हणटा. कितल्यान ते एक्सपिरियन्स आसा? मस्त जाणांक आसा न्ही गे. मस्त जाणांक ते एक्सपिरियन्स आसा. दॅट्स कॉल्ड टेलिपथी. टेलिपथी म्हळ्यार हांगा हांव जें कितें हांव चिंता तो दुबाय आसल्यार म्हजें चिंतनाची लारां त्या व्यक्तीक लागतात आनी त्या व्यक्तीक कितें चिंता जाल्यार म्हाका येतात. तरंगा ह्या फ्रिक्वेन्सी म्हणटा. तरंगा ह्या फ्रिक्वेन्सी म्हणटा. मुस्तुपटी आमच्या जिवनांत आमी मुस्त जाणांनी एक्सपिरियन्स केला. आमच्या भुरग्यांक थोडे फावटी म्हणे आमी सांगलें, मुस्ताणें आयकलां तो मरता म्हणून म्हाका कालिंगी तो मेलो वय पूण म्हज्या जिवान कालिंगी आठावेटे जावन ताल्ले म्हणटा. कितलींशीं जाणां आमी सांगता मोगाची मनशां आसतना आठावेटे जाल्ले आमी पळयता. ताका खंयसरगी हाका काले म्हणटा फ्रिक्वेन्सी. तरंगा ह्या कन्नडान तरंगा म्हणटा, आमी इंग्लिशान फ्रिक्वेन्सी म्हणटा. आतां असल एक टेलिपथी आसा म्हणून विज्ञानी प्रूव करून दाखयलें. 2014 विज्ञानीनी ह्या विशयान आसा की न्ही म्हूण पळोवचें एक चिंता पटयलें. कितें आटयलें? बॉम्बे एकल्या व्यक्तीक तांचे मिशिन्स घालून पळयलें आनी एकल्या पयशिल्ल्या फॉरेन गांवांत एकल्याक ती मिशिनां घालून पळयलें. वो मनीस थंय चिंतना थंयसर त्या मनशाक ताज्या मोतीन कितें जाता म्हणलें चिंतून विज्ञानी म्हणाले टेलिपथी जावन आसा जें सोमा आसा. हें मुखल्या दिसांनी हें जर तर वाडत वता जाल्यार ते खंडी जावन एक विशेश शकत. टेलिपथी आनी ऑर्डिनरी उलोवच्या कालें डिफरन्स म्हळ्यार टेलिपथींत मोती तावन चिंतचें
आमी उरलें जिबेन उलोवचें जिबेन उलयलें ताका आयकता हांव कितें उलयतां ताका आयकता हांव कितें हातान सान्नें करता म्हज्या हातांनी कितें बस करता तें आनेकल्या कळटा भायल्या एक्सप्रेशनार कितें आमी करता भायल्या एक्सप्रेशनार कितें आमी करता तें स्वाभावीक जावन हांव आनी तूं करचे आशिल्ले विशय जें कितें आमी मोतीन मात्र चिंतात आनी तें आनेकल्या व्यक्तीक कळटा तें आमी ह्या काले ऑर्डिनरी लँग्वेजार टेलिपॅथी म्हणलें एक चिंताप आमी घालता आतां असलें एक चिंताप वैज्ञानीक जावन रुजू जाला म्हणटा आसतना त्या जाल्यार आमी चिंतच्या बोगणांक आमी बोगच्या बोगणांक अर्थ आसा गी एक तरासो थरांगा ह्या फ्रिक्वेन्सी फ्लो जाता गी जाता तसलें तुमी म्हणूंक पुरो जाल्यार आमकां कित्याक कळना इतलें पुरो जाता जाल्यार आमकां कित्याक कळना म्हणलें सवाल खंडीत जावन तुमकां आयकतलो एक सवाल उपजाताच आमच्या घरांनी टी व्ही आसा त्या टीव्हीर चॅनल ऑन केल्ल्या कुडले तें चॅनल येता उदय टी व्ही गेल्ल्या कुडले उदय टी व्ही येता या अनेक खंयचे चॅनल गेल्ल्या कुडले अनेक चॅनल येता न्ही डी स्पोर्ट्स खंयचे एक आमकां चॅनल मेळटा करेक्ट न्ही फ्रिक्वेन्सी तरंग तें आसलें गी ना तुमच्या हॉलांत तितल्या एक 80-100 चॅनलांचे फ्रिक्वेन्सी तरंग तुमच्या हॉलांत आसलें गी ना आसलें खंडीत आसलें त्या वेळा तुवें ऑन केलें तें ऑन केलें त्या वेळा तें तुका लागू जालें त्या वेळा तुका तें दिसलें नाजाल्यार तुका दिसना न्ही नाजाल्यार तुका दिसना रेडियोर आमी खंयचे आमी FM दवरता त्या प्रमाणे आमकां तें मेळटा चॅनल मेळटा ताचो अर्थ ह्या संवसारार हर एक फ्रिक्वेन्सी फ्लो जावन तो आसता तरी पूण हांव केदळा तें फ्रिक्वेन्सी ऑन करता हांव केदळा ताका संबंध करता कुडलें म्हाका तें येवन लागता चिंतया हांव म्हज्या पुता विशयी हांव चिंतून आसा पूत कलेंगी केळोन आसा ताच्या दुसऱ्या विशयी केळोन आसा ताका हांवें चिंतली फ्रिक्वेन्सी ताका लागना म्हजे तो येता वय पूण ताणें म्हाका त्या फ्रिक्वेन्सी घाल्यार मात्र थंय तेत्ते वेळार बापायक चिंतीत जाल्यार मात्र थंयसर एक बोगाप येवंक साध्य आसा कळ्ळें न्ही म्हजे विशयी जाता रायट नाव हांव तुमचे कडेन उलोवन आसा 1000 जाण म्हजे विशयी चिंतूंक पुरो 1000 जाण म्हजे विशयी चिंतूंक पुरो तांचे चिंतपाचें एक सकत ते तरंग ह्या फ्रिक्वेन्सी ते वळोवन आसा जर तर हांवें त्या व्यक्तीच्या विशयी तत्व वेळार चिंता म्हाका एक टायपाचें बोगाप येता कितलीशी पुटी आमी मुखार उलयता आनी सांगता तूं अशें बरें चिंतून आसाय गी म्हूण म्हाका भोगता म्हणटा न्ही ताका कांय गिफ्ट ऑफ विजन न्ही खालीच आमी सांगता आमकां थोड्यांक पळयतानाच आमी अशें सांगता कित्याक उरता गी आमी त्या व्यक्ती विशयी मोन दिता मुस्तुपुटी आमच्या मोगाच्या व्यक्ती विशयी आमकां मुस्त विशय कळीत आसता कित्याक कळीत आसता ताणें सांगून न्ही ताणें कांय सांगना थोडे पुरो गुटाचे व्यक्ती कोणी सांगना बारी हुशार आसा सकना पूण ताच्या एटिट्यूड पळोवनूच ताजें तोंड पळोवन आज कितें बारी टेन्शनार आसा गी म्हणून ताका टेन्शन आसा म्हूण कशें कळ्ळें ताच्या तोंडांत ते फ्रिक्वेन्सी पळोवन तूं ताका कळटा तूं आज घरा येतना टेन्शनार आसलय आज बऱ्या मुडार आसाय आज कालिंगी जाला का म्हणटा कायले बायले एक चेहरे पळोवन तूं आमी मुस्तू जाणां सांगता तशेंच ह्या कितें आमचे फ्रिक्वेन्सी आसा मोगाचे न्हू फ्रिक्वेन्सी हर एका व्यक्तीचे फ्रिक्वेन्सी आसा जेजूय सांगता कितें तुवें एका चलयेक पाड दृश्टीन पळयल्यार एडल्ट्री करून जालें छडक करून तें फ्रिक्वेन्सी वचून जालें तुज्या आत्म्यांतावन ते तरंगा फ्रिक्वेन्सी भायर वचून जालें इमिडिएटली एक्ट एज गुड एज तुवें एक व्यभिचार आदारले बरें जालें आदारलें चिंताय कितें आमी उलोवचें हर एका चिन्नाक लाग दिवंका हर एका करण्याक लाग दिवंका हर एका चिन्नाक हर एका करण्याक लाग दिवंका खंय सर सांगना तुवें कितें हातान तुवें एक्शन केलें ताका मात तुवें लाग कितें तुवें उलयलें ताका मान्य इवन चिंतनाय लेखाक येतात हांव एक कित्याक सांगता म्हळ्यार चिंतना
आणि अनेकले व्यक्तीची चिंतना सांगता म्हणल्यार एका तराचे फ्रिक्वेन्सी या तरंगा मिळून आम्ही एकाक एक कॉन्टॅक्ट जाता. जर तर एकामेका आमी कॉन्टॅक्ट जाता जाल्यार आतां नेक्स्ट सवाल एकामेकाचे कॉन्टॅक्ट जाता जाल्यार पॉझिटिव्ह एक बरो एक व्यक्ती पॉझिटिव्ह चिंता बसा त्या वेळा हांव त्या व्यक्ती विशीं चिंतना ताका तें पॉझिटिव्ह तरंग वचून मेळटा आसतना म्हजे वचून तरंग मेळटा आसतना त्या व्यक्तीचे पॉझिटिव्हनेस या कितें बरें आसा तें म्हाका तरंगा या फ्रिक्वेन्सी म्हाका पॉझिटिव्ह येता. जर तर ती व्यक्ती नेगेटिव्ह जाल्यार त्या व्यक्ती विशीं नेगेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी म्हाका येता, नेगेटिव्ह म्हाका येता. आतां सवाल हें कित्याक सर्वेस पोर देव 100% तो पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हळ्यार सगळी बरें मोग खुशालाय संतोष ते सगळी ताजे कडेन आसा. ताचे तावन येवचे फ्रिक्वेन्सी ताचे तावन येवचे तरंगा पुरा बरें या सत्यवंतू आमकां बऱ्याक पडचें आसलें. जर तर हांवें म्हजे फ्रिक्वेन्सी ताका कनेक्ट करना जाल्यार म्हाका कांय पॉझिटिव्ह येना. त्या खातीर आमी पळयता आमी मागिल्ल्या वेळार आमी ध्यान दिवन मागिल्ल्या वेळार आमकां एक तराची खुशी जाता. मस्त मागिल्ल्या वेळार तोंड इल्लें बरें परजळटा. मस्त मागिल्ल्या वेळार आमकां एक तराचें फिलींग येता. आमी खुशी खुशीन भायर येता. बरो एक शर्मा आयकल्या वेळार खुशी खुशी कित्याक म्हळ्यार ध्यान दिवन हांव केद्या वेळार सर्वेस्पराचे ते पॉझिटिव्ह एनर्जीक देवाच्या त्या शक्तीक म्हजो आत्मो ताका कनेक्ट जाता. त्या आत्म्यांत हांव म्हाका सकत वळटा. करेक्ट सकत वळटा. त्या देखून स्वामी जेजू कितें म्हणटा देव जावन आसा आत्मो ताका आत्म्यांत आनी सतान ताका आराधन करीचे म्हणटा. केद्या वेळार तुज्या आत्म्यान तूं आराधन करताय त्या वेळार तो आत्म्यांत तुका एनर्जी या सकत तुका देंवन येता. एनर्जी तुका देंवन येता. आतां जेजू म्हणटा हाची उतरां पळया. जेजू म्हणटा जर हांव दाखवल तुमी म्हजे फांटे. करेक्ट. केद्या वेळार तो फांटो जावन आसता केद्या वेळार त्या दाखवलीक सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तो फांटो जावन आसता. सो मग दाखवलीक सांगाता मेळिल्ल्या वेळार मात्र फांटो जावन आसता. पडिल्लो फांटो जावन आसता जायना. तो जेजू कितें म्हणटा तुजे तरंगा तुजे फ्रिक्वेन्सी तुज्या आत्म्याचे फ्रिक्वेन्सी म्हज्या आत्म्याक कनेक्ट जावन आसल्यार तूं बळादीक जाताय. जेजू म्हणटा हांव दाखवल तुमी फांटे आणि तुमी त्या वेळार बरें फळ दिवंक शकतात. करेक्ट. केद्या वेळार म्हजे तरंगा म्हजे फ्रिक्वेन्सी सर्वेस्परा स्वामी जेजूच्या त्या आत्म्याच्या फ्रिक्वेन्सींत सांगाता मेळटा. ती सकत म्हजे थंय वळटा आनी म्हजे थंय बरीं फळां उपजातात. म्हजे थंय बरीं फळां उपजातात. जर तर म्हजे फ्रिक्वेन्सी सर्वेस्परांतय ना स्वामी जेजू थंय ना बरीं फळां उपजोवंक साध्य ना. सिंपल. आमी कालें करता. आतां आमी कशें आसा म्हळ्यार आमी आतां आमचें लौकीक जिवन पळया. आमी कालें काम करता वय की न्ही. काम केल्ल्या उपरांत एक 5 मिनटां इल्लो वेळ कॉन्सन्ट्रेशन आसता. मागीर 5 मिनटां इशीन दिशीन मूत गुंवता सगळ्यांची. थोड्यांची 10 मिनटां गुंवता, थोड्यांची अर्दे वर गुंवता, थोड्यांची 1 वर गुंवता न्ही. कैंगी म्हणलो आमचो. खाल जाता तुजी फ्रिक्वेन्सी अनेका व्यक्तीचेर अनेका संगतीचेर तुजी येता. केद्या वेळार तूं नेगेटिव्ह या कितें कोंकणीन काल म्हणटा ताका मायनस म्हळ्यार सकत नातल्या संगतींक येता त्या वेळार तुका बरें फळ येना. आमी मनशांतय आमी कॉन्सन्ट्रेशन करनाशिल्ल्यान हांव आनी तूं सगळ्यांक कितें करता म्हळ्यार आमी मनशांतय या वस्तूंतय या संगतींतय आमी आमचे फ्रिक्वेन्सी येता. आमी कोणाक चिंतचें. कोणे एकल्यान मोसू दगलबजी केल्या ताजे विशयी तूं चिंतचें. खाल जाता म्हज्या आत्म्याकचे फ्रिक्वेन्सी थंयसर एक नेगेटिव्ह व्यक्ती आसा मोस केल्लो दगलबजी केल्लो
ते फ्रिक्वेन्सी हांव एब्जॉर्ब करनंत आसा ते ओडून आसा आनी ते ओडून आसतना म्हाका हांगा टेन्शन भरून आसा फुल्ल नेगेटीव भरून आसा कितले हांव नेगेटीव एनर्जी कितले हांव नेगेटीव सकत आनेकले हांव खाण घेता तितले हांव नेगेटीव वरत आसता हांव बरें फळ दिवंक शकना सिंपल लॉजीक बारीक सरळ विशय ह्या वेळा हांव पॉझिटीव एनर्जी काण घेता त्या वेळा हांव बऱ्या खुशेन खुशी आसता सिंपल उदाहरण जर तर दोगां मोग करणारा आसा जाल्यार ती उलयनान जावंक पुरो पुटलोन धरिनान जावंक पुरो पयस तावन पळयल्ल्या कुडलेत एक हांसो हांगा तावन या एक सिग्नल इमिडिएटली त्या मनशाक एक जीवसाण दिवंक शकता करेक्ट कित्या थंय तावनय पॉझिटीव एनर्जी येता हांगा तावनय पॉझिटीव एनर्जी येता ह्या आत्म्यातावनी पॉझिटीव तरंग येता फ्रिक्वेन्सी येता त्या आत्म्यातावनी पॉझिटीव तरंग येता आनी इमिडिएटली म्हजो जीव खुशेन भरता राग असो व्यक्ती तो तिसल्या कंपाउंडा भायल्यान घेता जाल्यार इमिडिएटली ताजे ते नेगेटिवनेस त्या आसा जाल्यार हांव त्या व्यक्तीक चिंता आसतना म्हाका आंगात म्हाका कांय करिना जाल्यार म्हाका राग टेन्शन मोसो जिद्द पुरा सुरू जाता फ्रिक्वेन्सी त्या देखून हांव आनी तूं कित्याक आज टेन्शनार आसा म्हळ्यार हांव आनी तूं कित्याक असमाधानार आसा म्हळ्यार हांव आनी तुवें चिंतचे दुसऱ्या व्यक्ती विशीं आयच्या समाजान कोणी पॉझिटीव एनर्जीर भरिल्ले व्यक्ती उणे हर एक व्यक्ती आमी कितें म्हणटा म्हळ्यार आयचो समाज सगळो पाड जाला सायबाग तें जाला हें जाला हर एक व्यक्ती सडाव जावन हांवें सांगचें नेगेटीव आसता म्हाका टेन्शन आसल्यार आनेक लोक म्हजे विशीं ते चिंता ना ताकाय ती नेगेटीव मात्र म्हजे तो तरंगा येता शिवाय पॉझिटीव तरंगा ताका वचना इट विल नॉट गो बिकॉज आय एम नेगेटीव हांव नेगेटीव आसा तो नेगेटीव आसा ताजे विशीं चिंतल्यार काय जाता म्हाका तितलें तें मेळचें त्या देखून स्वामीजी जो म्हणटा पळय कितलें बरी अर्थभरीत उतरां तुमी म्हणटा तुमी म्हजें तें कोण म्हजें तें रावता जाचें तें हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता सिंपल व्हेरी सिंपल भारी सरळ हांवें म्हजें चिंताप सदांच देवा थंय आसतना कितलो वेळ म्हणसर म्हजें तें चिंताप देवाच्या आत्म्या थंय चिंतून आसता तितले म्हणसर हांव पॉझिटीव एनर्जी जावन आसता हांव आनी तूं कितें करता म्हळ्यार सकाळीं एक घडी मागणें म्हणटा समा रातीक मागणें म्हणटा मोदें कांय येना मोदें कोणा विशीं चिंताप तो तशें काही न्ही ओ अशें काही न्ही तें काही न्ही हें काही न्ही म्हज्या मंडान तेंत म्हजे कडेन खंयसर आसा बरें फळ येवंक साध्य आसा मोगाच्यान कशें हांवें बरें फळ दिवंक साध्य आसा कशें बरें फळ दिवंक साध्य आसा त्या देखून जेजू सांगना तुमी म्हाका येवन तवळ मेळ्ळ्या कुडले तुमी बरें फळ दितात जेजू सांगता तुमी म्हजे फांटे जाल्ल्या वेळार तुमी फळ दितात फांटो केदाळ त्या वालीक लागूनच आसता आनी त्या वालीत हांव सकत त्या फांट्याक येता आनी त्या देखून तो फांटो ज्यूसाणेर आसता जेजू कितले एग्जाम्पल दिवन सांगता म्हळ्यार तो फांटो जर तर तो फळ दिना खातन उडयतात मागीर ताका कनेक्शन ना त्या देखून हांवें तुवें कालें गरजे हांवें तुवें ज्यूसाणेर आसा जिनेंगे कशें जावचें ताका सुलाभ उपाय काले म्हळ्यार साध्य आसता तितले सुरू कशें जाता मागीर सुलाभ जावंक पुरो एटलिस्ट एका वराक हेवटी 1-2 मिनटां आमकां कुर्सूंक जाता गी ताजे विशीं चिंता जाता गी एका वराक 1-2 मिनटां जालें तें सड जालें 1 मिनूट म्हजें आत्म्याचें कनेक्शन त्या आत्म्याक लागू जाल्ल्या वेळार वयल्या सर्वेस्पराच्या सोम्याच्या आत्म्याक लागू जाल्ल्या वेळार त्या वेळार हांव कनेक्शनार आशिल्ल्या वेळार हांव बरें फळ दिवंक शकता त्या देखून म्हजें आनी तुजें चिंताप खंय आसा ज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें चिंताप ह्या वेळा सर्वेस्परा सोम्या जिसूच्या चिंतपा संगे सर्वेस्परा जिसूच्या आत्म्या संगे म्हजें चिंता त्या वेळा हांव त्या जेवाचो इट ह्या देवाची सकत म्हणजे ते आपणावंक शकता आनी ह्या सक्ते वरवीं हांव ह्या समाजान बरें करूंक शकता
मुस्तुमुटी हांवें तुवें चिंचे घालना म्हळ्यार आमच्या सक्तीर आमी बरें करता म्हणून आनी आमकां कांय करूंक जायना मुस्तुमुटी आमी सांगलें आमी जायतले प्रयत्न केले सगळे जावं कांय जावं नाका म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या सक्तींत केल्ले जाल्यार तुका बरो फळ येतो त्या सक्तींत तुवें करूं न्हय समया जिसू चेवटो तूं सांगात मेळूं न्हय ते तुका पयलें मॅट जावन आसा मोगाचें न्हू समया जिसू दाखवल जाल्यार ताजे आमी फांटे जायचे जाल्यार आमी ताचे विशयंत चिंतूंक जाय सत्य सांगे आमी कितलीं जाणां जेजू विशयन चिंता कितलीं जाणां आमी जेजू विशयन चिंता चिंतूंक टायम ना कित्याक आमकां तितलें काम आसा काम खंय दिता काम करता 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 आमी पुरासण भोगता ह्या अनेक व्यक्ती विशयन चिंता 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 आगे त्या व्यक्ती विशयन आमकां कांय मेळना आमी परत्यान निराशी जाता त्या देखून आज जें कितें आमी एक मोठ्ठें चिंता पडटलें मोगाचें न्हू तें जावन आसा आत्म्याक कनेक्ट जावचें तसलें चिंताप मुजें आनी तुजें आयचे दिसता न्हू एटलिस्ट अर्द्या वराक एपटी असलें जाल्यार आव्हान तूं सोम्या जेजू थंय कनेक्ट जावन आसता आमी मुस्तुपटी आयकलां कनेक्ट जाल्ले वेळार बरें फळ दिता नाजाल्यार आमकां कांय करूंक जायना म्हणून पूण कशें कनेक्ट जावचें आज आमी नियाळ केलो कनेक्ट जावंक पयलें मॅट जावन आसा हांवें सर्वेस्परा सोम्या जेजू विशयंत चिंतेसय आनी ही चिंतना आनीक उरल्याक कितें व्यत्यास गे म्हणलें सवाल आतां आमी मागणें सक्कडे म्हणटा आमी खंयचें मागणें म्हणटा कोणेंगी बरयल्लें मागणें हांवें म्हणचें करेक्ट कोणेंगी बरयल्लें मागणें बुकांनी आसचें हांवें म्हणचें कोणेंगी बरयल्लें मागणें म्हणटा आसतना म्हजी मोत संपूर्ण तांचो वचना पटा सांगून येता म्हजो आत्मो सर्वेस्परा थंय सोम्या जेजू थंय तो संबंध दवरना म्हजे आत्मो जावंक फटाफटा सांगता कूड फटाफटा करून उलयता जीप फटाफटा करून सांगता एक्शन करून आसूंक बरो पूण सर्वेस्परा थंय सोम्या जेजू थंय म्हजो आत्मो चिंतिना हांव केवल आसलें बाह्याट मागणें म्हणटा बाह्याट मागणें न्ही मोगाचें न्हू सोम्या जेजू आशेता तुवें डायरेक्ट जावन ताजे विशयन चिंतूंक कितले वेळ चिंताय गरजेची न्ही इमिडिएट चिंतचें बरें कर सिंग करूंक आमी मुस्तुपटी पळयता सिंगींग परफेक्ट जायचें कित्याक जायचें ती कोणींग एकल्यान बरयल्लीं उतरां आसात करेक्ट ताळा करेक्ट मेळ्ळा करेक्ट जावन आयला बारी बरें यायचें मागणें म्हणटा आमी आमचे भुरगे मोगाचें न्हू जर तर म्हजें आनी तुजें भुरगें येवन म्हाका तुका पट्ट अर्दे उलयल्या रे आमी कितें म्हणटा मोगाचें न्हू ताजो थाळो आमी पळयता गी ताजें स्पश्ट उलयता पळयता गी ह्या ताजे भावान आमी पळोवन संतोश पावता सिंपल म्हजें तुजें भुरगें येवन म्हजें तुजें मोगाचें येवन जर तर उलयत आसतना ताणें खंयच्या काळजान म्हजे लागीं उलयलां म्हणल्यार हांव संतोश पावता गी ह्या ताणें बरें करून सांगल्या कडल्यान हांव संतोश पावता मस्त जाणांनी तुमी पळयलां जावंक बरो पिक्चरांत ह्या दुसऱ्यांनी सांगलें आयकलां जावंक बरो लवर्स एकामेका लेटरांनी बरयतात थोड्यांनी बरयल्यां जावंक बरो थोड्यांनी आयकलां मात जावंक बरो आतां न्ही बरयल्लीं लेटरां परफेक्ट लेटर बरयल्यां खुशी जाता गे या अर्दें ಒಟ್ಟಾರೆ बरोवन गिचून बरयल्लें कशी जाता खंयचें खुशी जाता ಒಟ್ಟಾರೆ बरयल्लें खुशी जाता कित्याक म्हणल्यार ती बोगणां बरोवचीं खंयचीं एक कविते कॉपी काडून सुवीत करून बरयल्यार कालें जाता इम्प्रेशन जायना नथींग नो इम्प्रेशन वाचूंक खुशी जाता म्हजें आनी तुजें जेजू लागीं संबंदी म्हजें आनी तुजें मागणें कशें जायचें आमचींत उतरांनी आमींत ताजे विशयन चिंतयचें आमींत ताजे विशयन उलयचें न्ही बरोवन दवरली मागणी थोडी फावटी जाय पडटा न्ही म्हणून ना ती आमकां शिकयतात कशें मागणें म्हणून म्हणून जेजू आशेता तुवें कनेक्ट जावन आसाचें ब्रांच शूड बी कनेक्टेड तो फांटो कनेक्ट जावन आसाचें तुवें ताजे विशयन चिंतयचें न्ही दुसऱ्यांनी सांगलें वाटा वचून तुजी मोत खंय कूड हांगा गी खंयच प्रयोजन ना नो यूज त्या देखून आसतना आमी कशें मागणें म्हणचे ताका जेजू खुशी जावचें बरी थोडीं उतरां आमी सांगया
आमी पटापटाकन मागणे म्हणटा भायर येता. जेजू काले उलयता आमी आयकना. जेजू काले उलयता आमी आयकना. आमचे थंय संबंध ना. जेजू या दाखवलं आनी फांट्याचें सांगता कितें म्हळ्यार एकामेका संबंधा विशीं सांगता. युअर रिलेशनशीप, तुजो संबंध मात्र तुजे थंय बरो फळ दिवंक शकता. संबंध जर तर ना जाल्यार बरो फळ दिवंक असाध्य. आमी कालें करता संबंध तो सुम्या जेजू लागीं दवरना. मस्त जाणां पळयता, मस्त मागणें म्हणटा. तो देव एक अनेक व्यक्ती आनी आमी अनेक व्यक्ती म्हणल्यार चिंत पारस आमी वेता. पूण जेजू कितें आशेता, आमचे थंय एकवट आशेता. त्या देखून तो कितें म्हणटा, तुमी हांव दाखवल जाल्यार तुमी म्हजे फांटे म्हणटा. आनी तितल्यान आमी 17व्या अध्यायान जेजू मागणें करतना कशें करता, आपल्या शिसां खातीर आपल्या हांचे वचत मागतना कितें म्हणटा, हांचे बसत मात्र हांव मागाना, बगारांचे उतार आयकून म्हाका सतमंदल्या बसत हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. आमी काले म्हणटा बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तिनी एकच म्हणटा. जेजू म्हणटा हांव बापा थंय एकच. तशेंच हे आत्मे आसात पळय ते म्हजे थंय एक जायचे. ताचो उद्देश एकच, आमी ताजे थंय एक जायचे म्हणलें. ते एक जावंक साध्य केदाळ म्हजी चिंत ना, म्हजे तें थरांगा, म्हजे तेची फ्रिक्वेन्सी त्या आत्म्या लेगीत कनेक्ट जाता. थंयसर आमकां बरें फळ दिवंक शकता.